सांगीमालातल्या भाटवाडो कालय वाठारांतले हे स्पर्शा सुर्याजी सावंत देसाय ह्या तरणाटेन आपले कमर्शियल पायलट जावपाचें सपन पुराय केलां। स्पर्शा हाणें अमेरिकेंतल्या कॅलिफोर्निया हांगासर कमर्शियल पायलटाचें प्रशिक्षण येसस्वीपणान पुराय केलां। ताका मेळिल्ल्या ह्या येसा बद्दल सगळ्यां कडल्यान ताची तोखणाय जायत आसा। पायलट जावपाचें सपन पुराय करपा खातीर स्पर्शाक दर एका पावलाक आदार दिल्ल्याचें तिच्या आवय बापायन सांगलें। जायतीं आव्हानां आनी अडचणी आसून लेगीत ताणें हार मानिनासतना आपलें ध्येय साध्य केलें। पळयात स्पर्शाचो कमर्शियल पायलट जावपाचो प्रवास। पयलीं म्हणल्यार म्हाका अशें खूब ग्रेटिट्यूड आसा, कित्याक फाटलीं 9 वर्सां पयलीं हांवें चिंतिल्लें पायलट जावपाचें आनी हांव फायनली आज तें पूर्ण करून येयल्लें आसा। सो म्हाका खूब बरें दिसता जिवाक। आनी म्हाज्या मम्मी पप्पान फूल सपोर्ट केल्लो आसा हितून आनी म्हाज्या भयणांनी बीन। आनी हांवें एक्चुअली ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें ड्रिमाचेर। हांवें मास्टर्स इन फिजिक्स केल्लें आसा आनी ताचे फाटल्यान सुद्दां हांवें एकदांच मम्माक विचारिल्लें की मम्मा, आय स्टील वॉन्ट टू कंप्लीट माय ड्रीम, आर यू गोना सपोर्ट मी? आनी तेन्ना शी वॉज लायक, ओके फायन, तूं खरेंच सिरियस आसा इतकें, सो जस्ट गो फॉर इट। सो आय फील व्हेरी नायस एंड व्हेरी ग्रेटफूल। 11th जेन्ना हांवें कंप्लीट जाल्लें तेन्ना हांवें मम्माक सांगिल्लें की म्हाका पायलट जावपाचें आशिल्लें म्हणून। तें आतां कशें चिंतिल्लें तें म्हाका इतकें याद ना, पूण आतां खूब वर्सां जालीं, बट आय नेवर गेव अप ऑन दॅट ड्रीम। म्हाका सदांच आशिल्लें की हांव पायलटूच जातलें म्हणून। आतां सद्या म्हाजे कडेन FAA लायसन्स आसा, तें म्हाका मुखार DGC हितून कन्वर्ट करचें पडटलें आनी मागीर टायप रेटिंग करून जॉब कितें येता तें मार्केटान पळोवन अप्लाय करपाक जाय। तुमचें ड्रीम आसा न्ही जाल्यार नेवर गिव अप ऑन दॅट ड्रीम। डिफिकल्टी येतली आनी इट्स नॉट गोन बी व्हेरी इजी, बट स्टे फोकस्ड, स्टे डिटर्मिन्ड, put all your hard work and you'll definitely make it. Definitely, like it was not an easy journey. Khub ups and downs ashile. But I think if it's really your passion, then you're going to make it anyhow. I feel very happy, and Sparsh is a hero of Kala village. I will define her as a hero, not heroine, because heroine is the second lead. So she is a hero, आणि त्याची जबरदस्त इच्छाशक्ती खातीर ते आयज हे ड्रीम अचीव करपाक जाले आसा। लेस रिसोर्सेस असले, सगळ्यो गोष्टी स्कॅर्सान आशिल्ल्यो, बट तेणे आपले गिव अप करूंक ना। पायलट नो ऑप्शन, ओनली पायलट। आणि ताणें आमचे सगळ्या बायलांकूय बी सन्मानित केलें आसा आनी काल्या विलेजाक तर फेमस केल्लेच आसा। आनी आमचे जे नवे यूथ आसा तांकां सुद्दां डोर ओपन केल्ले आसा। थिंक बिग and you will achieve it. It's very inspiring, and she is obviously a hero of our village. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।